गीम येता म्हणल्यार मांद्र्या लोकांचे उदकाक हाल हाचेर कायमचो उपाय काडपाक म्हूण गांवचे कांय उमेदी लोक एकठांय जाल्यात। तातूंत पंचायत वांगडी, थळावे, जाणटे नेणटे, आदले अधिकारी अशे कितलेशाच लोकांनी मेळून मांद्र्या पाणीदार करपाचो संकल्प केला। सोशल मीडिया वापरून उदक सांबाळपाक पाणी अडवा पाणी जिरवाच्यो नव्यो नव्यो पद्दती आनी तंत्र आपणावपाचो उपक्रम। मार्च एप्रील उजवाडटकच पाण्याची खूपच उदकाची आमकां खूपच शॉर्टेज मेळटा। म्हणजे ह्या सगळ्या गजालीचेर विचार करता आसतना टँकरान पाणी पुरवठो करप नाजाल्यार नळाच्या माध्यमांतल्यान उदक सगळ्यांक पावप हे जरी असले तरी सुद्दां आमच्या गांवांत जे सोर्सीस आसात ज्या सोर्सीसाच्या आदाराचेर पयलीं सगळे आमचे ग्रामस्थ तांचेरूच अवलंबून आसले त्या सोर्सीसां कडेन खंय तरी दुर्लक्ष जालां। उदकाचे जे सोर्सीस आसात आनी उदक आसा पूण तें उदक स्वच्छ नाशिल्ल्या कारणान ते पिनात जावं तेचो वापर करनात अश्यो बांयो साफ करपाचो उपक्रम हातान घेतलो। देवस्थानाच्या बांयसून सुरवात केल्या त्या बांयचे म्हाका आमचे वाड्यांतले 7-8 घरांक त्या बांयचो फायदो आहा। तेका लागून सुरवात ती बांय स्टार्ट केल्या आनी हळू आमी संबंद गांवांतल्यो बांय साफ करपाचो उपक्रम पूर्ण करतले। जंय जंय उदकाची टंचाई आसा आनी जे बांयचें उदक खाता पूण तें कमी प्रमाणात उदक मेळटा थंय साफ सफाई करून किंवा गरज पडल्यार थोडीशी ती बांय खोलोवन पाणयाचो मुबलक पुरवठो करपा खातीर हो तांणी प्रकल्प हातान घेतलेलो आसा। उदक सांबाळून वापरूंक जाय। वेळार बांयो नितळ केल्यो जाल्यारूच उदक वाडटा हो जाणटेल्यांचो अणभव। आयता पाणी मेळाची संवय जाल्या नळ पंप हे ते घरान सुद्दां पंप लायलो पाणी भरान खंय वयता आनी कोणाक खबर नासता आनी तेका लागून पाणी पावना। पाणी काय पयलीं आसली तीच जमीन त्योच बांय तीच लोक चेंज कांयच ना पण ती काय स्वच्छता दवरूंक जायी साफ सफाई जायी ती आतांचे भुरगे करूंक तयार ना। आतांचे भुरगे गाडयो घेतले फिरतात आनी पंप लायलो सोडलो घरान भरला जाल्यार भरला गेला तिडे गेला तेका लागून पाणी कमी जाता। अंत्रूज वाठारात असले उपक्रम करपी आप वावुरपी गट आता मेरेन दिसताले। आता ही पाणी अडवा पाणी जिरवा चळवळ पेडण्यातूय दिसता। सगळ्या गोंयकारांनी ही